मुखाचे बाबा भयणीनो, आमी आज सुबोतमानांत लोक जेजूक एक खुणा मागतात. दे आस्किंग फॉर ए सायन. कसली सायन? तर तो मेसाया, तो देवाचो पूत, देवान तो मागलेलो पूत म्हणून लोक ताच्या लागीं एक खुणा मागतात. आनी आमी देवाचो जबाब आयकला. आमी वाचता हिब्रू हे चिटयेंत अशें वाचता, द अपॉइंटेड टायम केम, देवान आपल्या पुताक संवसारांत धाडलो, बॉर्न ऑफ वुमन. आनी जेजू 3 वर्सां गुप्त जिवीत जियेलो, 30 वर्सां, आनी मागीर 3 वर्सां तो समाजीक जिवीत जियेलो. आनी ह्या 3 वर्सां जेजू गांवांनी भोंवलो आनी बापायची रूप दाखयलें की बापूय मोग, भोगसोणें, दयाळू, सगल्यांचो मोग करता. आनी ही खबर जेजून गांवांत वचून लोकां मदें दोंगरार बसून लोकांनी घरांचेर वचून देरे बसून ती लोकांक सांगली, न्हय फकत उतरांनी पूण खोन्यांनी. जेजून जो लोक कसले पिडेन सांपडलेलो त्या सगल्यांक बरें केलें. एके भाशेन जेजू जालो बापायचो खुना. पूण लोकांनी जेजूक वळखूंक ना, कित्याक तांची मनां बंद आसलीं, ताची काळजां बंद आसलीं. जेजू म्हणटा अशुभतमानाक, जोनस एक खुना जालो. तुमकां खबर आसतली की आदले काळाक जोनस एक मायनर प्रॉफिट, धाकटलो प्रवादी. ताणें फकत एकूच पुस्तक बरयलां, तो ल्हान पुस्तक, ते फकत 4 चॅप्टर आहात. आनी आमी ते वाचता, ती एक भाशेन फॅरी टेल लोक करता. वाचता की चौरस ताका धाडटा निनेवे गांवाच्या लोकांक. निनेवेचो लोक पातकांक बुडलोलो, चिखलांक बुडलोलो. सोरेस्पोर जेवंक त्या लोकांक धाडटा आनी म्हणटा, सांगात तुमकां फकत 40 दीस दिता, जीव बदलात, नुसणी करात आनी बऱ्या रस्त्यार चलात. आनी जेवना वचोन ते लोकांक हो संदेश दिता आनी लोक आपलें जिवीत बदलता. जेजू म्हणटा, हो जोना जावन आसलो एक खुना देवाचो. बाबडीन आमी जेन्ना आमी शेवराचे जिवीत नदर मारता आनी म्हणटा तो एके भाशेन देवाचो खुना जावन जालो. तो गोंयांत आयलो आनी लोकांची सेवा केली. पयलीं रावलो हॉस्पिटलांत आनी सांजचे वेळार तो आपली कंप्लेन घेवन वेतालो. ते रोजरी चर्च आसा ती, आनी तो सगळे भुरगे एकठांय करून तो तांकां दोतोन शिकयतालो. ताका आमची भास कांय येनासली, कित्याक तो स्पॅनिश गांवांचो. पूण ताचे मुखामळ पळोवन तो इतलो मोगान भरलेलो पळोवन लोक ताका ओळखूंक लागलो की हो एक भाशेन देवाची खुणा. तशें तो हांगा 5 म्हयने काडून तो दुसऱ्या गांवांनी गेलो. अशें करून तो देवाची खुना जालो. भाव-भयणीनो, आज कृपेच्या नमनाचो निवांतो दीस. आनी जण एकल्यान ह्या नोवेनांत भाग घेतला. आमी एके भाशेन देवाची खुना जावंक आज आमकां आपोवणें दिता. आमी कशे तरेन देवाची खुना जावंक शकतात? पयलीं आमच्या कुटुंबान मोगान जिवंक, एकवटान जिवन समाजान, धार्मीक वा समाजीक संस्थेन आमी एकवटान जिल्यार, तशें ज्या जाग्यार आमी काम करता, आमी जर आमकां प्रमाण केल्यार एक भाशेन आमी देवाची खुना जावंक पावता. तर खास आमी ह्या दिसा जेन्ना आमी हें नवें सोंपयता, देवान आमकां कृपा दिवंक, ज्या ज्या जाग्यार आमी आसात आमी देवाची खुना जावंक ही कृपा आमकां देवान दिवन ह्या मिसा बेडेन आमचे पासत मागुया.